जेजूच्या उलोवण्याक जुदेवांची जाप ना समजण्याची. जेजून उलयल्लें तांकां समजोंकूच समजना. ना समजनी सतमानूंक आडकळ जाता. जेजूची उतरां समजल्यार मात्र सतमानूंक साद जाता. देखूनच सुवार्ता जेजू उदेशी गजाली समजूंच्याक वत्तू दिता. हांव येता थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो. तशें जाल्यार हो कांय जीवघात कर्ण काण घेता काय? म्हणल्यार जुदेवांच्या उतरांनी ना समजणी आसा. तर तूं कोण म्हणून तांणी विचारलेलें जेजू विशीं तांची जाणवाय कांयच ना म्हणून पाचारता. सुवार्ताच सांगता तशें तो आपल्या बापा विशीं उलयतालो म्हूण तांकां समजलें ना म्हणच्यांत जुदेवांची ना समजणी स्पश्ट जाल्या. देखूनच जेजून तांकां जाप दिवन सांगची उतरां समजूंचे विशींच आसात. जेजू अशें म्हणटा, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतलें. मुजेस्त की हांव कांयच करिना म्हणून आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. हांगासर समजतलें आनी कळटलें ही उतरां बारीच प्रमुख जातात. तेच परी केदाळा समजतलें आनी कितें समजतलें वा कळटलें म्हणलें तितलेंच म्हत्वाचें जाता. मनशा पुताक वयर उबारचें खुर्सार. देखून होच तो वेळ जेजूक संपूर्ण तरान जाणा जावंक वा समजूंक करचो म्हणून आमी समजूंक जाय. जेजू सर्गिंतान आयिल्लो म्हूण आसा तो जेजूच म्हूण, जेजू संगी आपलो बाप आसा म्हूण, त्या बापान सांगल्लें आनी ताणें सांगल्लेंत जेजू करता म्हूण आमी जायते समजूंक आसा. ही जेजूची उतरां समजनासलेलीं सत मानूंक शकनात. होच जेजून जुदेवांचेर मांडलेलो गुन्यांव. कित्याक जुआंवची सुवार्ता भारीच स्पश्ट. सत मानासलेलीं तांच्या पातकांतच मरतात, म्हणजे सत मानलेलीं जिवीत जोडतात. अशें आसता सुवार्ता मात्र भारीच पॉझिटिव्ह वा धनात्मक तरान आखेर जाता आनी म्हणटा तो अशें उलयलो देखून सबार जण ताका सत मानूंक लागले. ही समजणेची आनी सतमानची पॉझिटिव्हिटी आमची जावं.